एक फुडें येवन पावल उचललें जाल्यार म्हाका दिसता आमी जाता तितकें फोंड्या एक नितळ फोंड्या करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जातलो. सगळ्योच गोश्टी आमी सरकाराचेर अवलंबून रावूंक जायना, सरकाराक दोश दिवंक जायना, सरकाराची जी प्रक्रिया आसा तिकाय दोश दिवंक जायना. खंय तरी आमचे कडल्यानूय आमी सुरवात करूंक जाय आनी ही सुरवात आमी आज ह्या सातेरी देवीच्या कालोत्सवा निमतान केल्ली आसा. निलेश कुर्ती खांडेपार पंचायतीचें सहकार्य मेळा सलग 4 दीस ते हांगासरल्यान हातून जमिल्लो कचरो उचलतले. आयच्या ह्या सुरवात फुडें ह्या प्लास्टीक फ्री फोंडेच्या ह्या एका कार्यक्रमाक आमी एक मोठें स्वरूप दिवपाचें आसा. हांगासरल्यान सुरवात करून आमी जे फोंडेचे रायवासी संकूल आसा, कॉलनीज, रेजिडेन्शियल कॉलनीज, ह्या कॉलनीसान वचून ह्या प्लास्टीक कमी वापरप हाच्या बद्दल जागृताय करतले. फोंडा फस्टाच्या मार्फत हे प्लास्टीक फ्री हे मोहीम राबलेली आसा. तशी आमी आमचे पंचायत एरियान जे आमचे पारंपारीक कालो जाता, जात्रा, उरूस जाता, मागीर बाकीचे कितें धार्मीक फंक्शन जाता थिंगा आमी असले बिन्स दितले जेचे पर्यंत की प्लास्टीकचो वापर लेस जातलो. ओके, की हांगा एक प्लास्टीक फ्री मुवमेंट जावचो, एक पोल्युशन जावचो न्हय, सगळ्या कडेन एक एनवायरमेंटान एक क्लीन एनवायरमेंट उरचो अशें आमी एक फोंडा पासून इनिशिएटीव घेतला. एक राजेश पेरेकरान तो एक स्टार्ट करपाक एक तो मोटीव जात्रे कडल्यान एक जात्रा एक आमचे काल्याची सांदेरी देवळांतली एक आमची एक बरी थंयच्यान आमी स्टार्ट करपाक सोदता.